वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बसला शूज घालता, शिव बसला. आज संडे, टाइम झाला 6:30 झाला. म्हणजे आत्ता ब्लॉग स्टार्ट केला हांवें. सकाळच्या अशें कांय ब्लॉग करूं ना हांवें. आनी म्हाका न्ही थंडी जाला, हांगसर दुखपा लागला ताळो बीन. कोणा खबर काय थंड पिना काय खायना काय ना, थंडी खंय पिता थंड बेश्टच. सो सकाळच्या काय ब्लॉग करूं ना. आनी आयज सकाळी आमची इल्ली युट्यूब फॅमिली फोटो घालता हांगच्यान अबुधाबीच्यान येयलेले. सो सकाळी इल्ली तुमी 10 सुमार अशी इल्ली तुमी. सकाळच्यान काय अशें ब्लॉग करूं नासलें. आनी मागीर शिव म्हणपा लागलो आयज ते या म्हाका न्ही लास्ट टायम गेल्लें हांव कार्दोज वाडो तालिगांव. थंयसर न्ही बरेंशें क्रीप करता. लास्ट इयर बी गेल्लें हांव. आनी आतां तिणें म्हाका न्ही 2-3 वेळा तिणें म्हाका मॅसेज केला यो म्हणून. सो म्हटलें आयज या म्हटलें. आनी मातशी लेटूच या म्हटलें कित्याक रातचेच ते बरी दिसता लायटींग बीन न्ही ते रातचेच बरी दिसता. सो म्हटलें मातशें लेटूच या म्हटलें. हेची जालो की लेट एक चिंतलेलें की संक भायर सरया म्हणून. आमचे न्ही गॅसीचे ते हें आहा पळय बर्नर सारकें चलत ना बरें. केन्ना तांकां फोन करून आपयता यो यो म्हणून. आयज येयला 4:30 येता म्हणटालो तो. 4:30 येता म्हणटालो. आफ्टर 4 मंथ येयला. 4 म्हयने आमी ताका फोन करता यो यो चॅक कर म्हणून ते बर्नर. आयज येयला ते बी 6:30 येयला. जस्ट ते आतां तेणें ते रिपेर केलें. कितें केलें तेणें हांवें पळोवंकूच ना. जेट्स कितें उरला खंय आतां केन्ना येतलो कोणा खबर. आनी फिल्टर ते कितें ते चारकोल फिल्टर एक दिवन गेला. आमी चेंज करूं ना. ऑलरेडी आहा ते बरें चलता बरें. तो ते एक दिवन गेला तो. मागीर ते आमी चेंज करतले. आमकां चेंज करून कळटा ती फिल्टर काडपाची आनी घालपाची. दिवन गेलो तो. ओके सो रेडी जाला आमी वचपाक. वयता आमी तालिगांव कार्दोज वाडो क्रीप पळोवपाक. सो हां केन्ना मागीर तुमकां क्रीप दाखयता. बरें ताका हांवें मस्टर्ड सीड घातलेलें न्ही ताका बरें अशें जाला बारीक बारीक प्लांट्स दाखयता तुमकां. सो हें पळयात बरें जालां. रोखड जालें आं. हें पळयात बेस्ट जाला. हें पळयात. सो चिंतला की नेक्स्ट टायम मस्टर्ड सीड घालपाचें. मस्टर्ड सीड आमी घातलें पळय एक दीस सोडून नेक्स्ट डे दोन दीस सोडून जालें ते रोखडेच बरें वयल्यान. आनी बरें दिसलें ल्हान ल्हान जालां. ते जावकूच ना नाचण्यो जावकूच ना. कोणा खबर पयलीं अशें केन्ना जावूं ना. केन्नाच्यान पयलींच्यान हांव नाचण्योच घालता. जावकूच नाशिल्लो एक येवंक ना भायर. ताका उदीक मारूं जाय मातशें सुकला न्ही ते. मातशें उदीक मारली ते स्प्रे हाड. मातशें उदीक मार स्प्रे हाड. ताका मातशें उदीक मारूंक जाय. मार 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 उड उड सगळ्या वांगडा. कितल्यान बसला पळय उदीक मारपाक. सारकें मार सारकें स्लो मार सारकें मार. ओके चला आमी भायर सरता. 6:30 जावन गेली. ओके आनी म्हाका तेणी एक विडियो धाडलेले तेंचे क्रीप. दिस टायम तेणी बरें केला. लास्ट इयर पेक्षा म्हाका दिस टायम तेणी खूब आवडलें. बरें केला. ओके सो चला आमी भायर सरता मागीर मेळटा तुमकां. चला ओके गरमी जाता सारकी अशी. ऑलरेडी गरमी जाता जायना वचपाक बी बेजार येता वचपाक खंय तरी. थंडूच ना. हां सो आतां न्ही आमी पावला हांगा मिरामार. हांगासर बरेंशें एक स्टार केला आनी भितर क्रीप केला. मिरामार हांगा असलो आवाज. मिरामार न्ही हांगा हें ते कितें ते खंयचें तें डिसिल्वा फास्ट फूड ना. आमी ते चिकन कटलेट बी खाता पळय थंयसर केला. बरें स्टार केला आनी स्टारा भितर न्ही क्रीप केला बरें आहा. सो हांगासर न्ही मिरामार जस्ट फुडें आहा एक हॉटेल आहा वरंडा दो मार म्हणून. बरें लायटींग केलां हें पळयात. आनी पळोवपाक सामकें बरी दिसता. हें पळयात अशें दिसता की दुबय फील येता ते बिल्डींग पळोवन की दुबय फूल बिल्डींग लायट्यो बी आसता न्ही. ताका लागून तुमकां दाखोवया म्हटलें. खूब आवडलें म्हाका. बरें केलां लायटींग. सो आतां आमी पावला कारान जालें. आनी हांगा बरें स्टार लायला पळयात. बरें दिसता न्ही. आवय थंयच्यान फूल थंयच्यान. आनी तो एक क्रिसमस ट्री म्हणजे लायटींग केला. हांगासर हे सांता क्लॉज हे पळयात. आनी हांगासर येदें व्हडलें कितलें व्हडलें हांवें तें पळय. आनी हांगासर पळयात हय बंगलो. आमी न्ही असले बंगलोज पयला. ताका इतलें बरें लायटींग केलां तुमकां कितें सांगू. पळोवपाक इतलें बरी दिसता खबर आसा. बरें लायटींग केलां बरें दिसता. आमी दिवाळी इतली लायटींग करना तिमी इतली लायटींग करता. फूल घर फूल बरी दिसता पळोवपाक. हय सो आतां पावली आमी खंय पावला आतां करंजले. आमी वयता हांगा ते कार्दोज वाडो तालिगांव. बरें केलां.
आमच्या कॉलनी मातशें कितें करूंक जाय बरें. आमच्या कॉलनी केला क्रिसमस क्रीप. हे तुमकां मागीर दाखयता घरा वयच्या टायमार. ओके, सो ऑलमोस्ट पावली आमी. तालिगांव कम्युनिटी हॉल हा पळय, जस्ट तेजे पयलींच एक भितर एक रस्तो वयता. हय, दाखयता तुमकां. कम्युनिटी हॉल. सो हें आसा तालिगांव कम्युनिटी हॉल आनी ह्या हांगासर एक रोड वयता. आनी अशें खाचीन बीन खंय ना त्या, जस्ट ते स्ट्रेट तेंच्या हायवेर तेंचें घर आसा आनी ते घरा भायर न्ही तुमी क्रीप करतात. तस पावले आमी पळय, स्ट्रेट रोड हा, खंय लेफ्ट रायट बीन कांय ना. तुमकां दिसता आसतलें स्टार बीन पळय. ओके, तो गाडी पार्क करता. हांव मागीर दाखयता तुमकां. दाखयता चला. आमी लेफ्ट रायट खंय घेनाकात. तालिगांव सॉरी तो रोड हा पळय तो स्ट्रेट या पावतली तुमी. चला. हांगासर पळयात सांता क्लॉज सायकल मारता. कोण सायकल रे तुकाचे? सो हांगासर पळयात अशें बरें हांगा लायटिंग केला. आनी जस्ट रोडारूच जाते फुडें. हे पळयात. दाखयता तुमकां क्रीप. स्नोमॅन केला पळय. पण लास्ट इयर पेक्षा न्ही दिस टायम तेंच्यांनी खूब बरें केला निशिनाथ. हे पळय बरो गोटो केला. बेस्ट केला. वयर पळय. हय, येस बरे हात बोलया. आणि कशी आहा? मेरी क्रिसमस. घे 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 कॅमेरामॅन. आमचा कॅमेरामॅन. मेरी क्रिसमस. लास्ट इयर आमी इल्ले, पण लास्ट इयर पेक्षा दिस टायम एकदम बेस्ट केला. लास्ट इयर बरें आसलेले नाव म्हणना, कित्याक इथं त्रास काडून ती बी करतात. ओके ओके. आनी कितें म्हणटा हे पळय न्हू सांगपाचें. आयज लेट जालो आमकां येवपाक. लेट जालो गाडीन बसून सो तुमकां रिक्वेस्ट करता, अशें काय खाचीन बीन खंय ना. हें जस्ट रोडारूच आहा. येवन तुमी पळयात. एकदम बेस्ट केला आनी लायटींग बिटींग बरें केला. एमरोय मेरी क्रिसमस. बाबा. अरे मेरी क्रिसमस म्हणा मरे. ऋत्विक मेरी क्रिसमस. सो एमरोय मातशें कितें सांग आमकां आमच्या युट्यूब फॅमिली. कमी एकदम बरें दिसता ते. कम ओके. आमी आख्खी स्टोरी टायप केला आमच्या गोट्याची. म्हणल्यार फूल जाता तितले बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यूज केला. म्हणल्यार प्लास्टीक बीन काय ना आमच्या घरात. नाईस नाईस. आमचो गोटो एक्झॅक्ट तालिगांव काडजोच वाड्यार पडटा, ऑपोजीट कम्युनिटी हॉल रोड. आणि आता हे किती दिवस आहे? हे 15 तारीख बसून 15 तारीख पर्यंत हे असं आहे. तर तुम्ही टाइम काढत आणि मुद्दाम याद पळोवपाक. सो खूप मेहनत आहा हितून. दिसता तुमकां दिसता आसतलें बारीकशें म्हणून पण ते खूप त्रास काडून केल्लेले आहा आणि पळोवपाक सामकें बरें दिसता. तर तुमी टायम काडा आनी येयात. तुरे हय येवपाचें या तुमी. तांकांय मातशें बरें दिसतलें कोण येवन पळयता अशें. तांकांय मातशें बरें दिसतलें. कित्याक लास्ट इयर आमी इल्लेली हो आसा आमचो सेकंड इयर अशें ना. येस. हय. सो आनी कितें म्हणटा? काय ना लोक येवंक पळोवचे. हय तुमी येवचे आनी पळोवचे. ओके 15 तारखेर पर्यंत आहा हें. खूब आनीक खूब दीस आहा. सो यात आनी पळयात. ओके चला. तो जस्ट ताणें आतां न्ही हें ऑन केलां. हें पळयात बरें अशें मूव जाता. आनी थंय आसा क्रीप पळयात. दिसता आसतलें तुमकां हें पळयात. ओके. आनी ते उदक बिदक ते उदीक पळयात अशें फावंटन कशें आहा. स्टेप्स बीन केला. बरें केलां हें पळयात. आणि ते आसा डोंगर आणि डोंगरार न्ही अशी पळय बारीक बारीक घरां केला. हे पळय तुमकां दिसता आसतलें पळय हांगा एक झूम करना हांव. पळय बारीक बारीक घरां केला.
तो हांगासर न्ही हे वयर क्लाउड्स बीन केल्ल्या आनी आमरे म्हाका सांग तुका कितले दीस लागले करपाक 1 महिना सुमार लागला एक म्हयनो लागलो आनी तेणें म्हटलं अशें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा पळय तशें रे आमचे आर्ट एंड कल्चराक न्हू कॉम्पिटिशनाक तेका होय ओके गुड या नाईस नाईस बरें हा ताका एक म्हयनो लागलो करपाक पण इतले मी थर्माकोल बीन काय यूज करू थर्मोकोल बी काही गुड यार ओनली कार्डबोर्ड बॉक्स कार्डबोर्ड बॉक्सीस हा ओके खंय सांगता लास्ट इयर पेक्षा हो मातसो बरो जाला बेस्ट जाला आनी पळोवपाक सामकें बरी लायटी बिटी बरें केला पण खंयचे तुमकां डिफिकल्ट लागले लास्ट इयरचे काय हे करपाक आमी स्टँड केला न्हू ते सो मातशें आमकां त्रास लागले येला हे मरे हय दिसता पळय मात पावसा खातीर केले ते मेन कापोत बीन घालून अरे ओके वर्सा आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो पावसा खातीर ओके पावसाची धड आसा केन्नाय पडटा पावस सो बेस्ट केला बरें केला सांग असं एक स्टार पळया केन्ना केल्लो रे जाले 5 दीस जाले बरं केलं पेपराचे मरे ते फुल पेपर आहे फुल पेपराचे बरें केला काटे काटे कशे न्हू रे बेस्ट आहे पळया असं एक पळया स्टार केला कसले रे कितें म्हणटा फुल नाल्लाचे नाल्लाचे हय हे पळयात वाव बरें केला ओके बरें केलें न्ही कोणे केला रे आमीच केला बरें आपण हेणेच केले खंय भुरग्यांनी मेळोन वो आसा पळय बरो हुशार आहा बरें त्या भुरग्यांची आयडिया घेवन घेवन करता ना तेच भुरगे आयडिया पळय चितूकूच ना हांवें की हेजे नाल्लाचे ते करतले म्हणून नाल्लाचे मरे हय नाल्लाचे हांवें चितूकूच ना तेज्या स्टार जातले म्हणून पळय आंटीन पळय कितले त्रास केले केक घेवन येयले आमकां खावपाक चल केक खावया सॉफ्ट आ वयस घे चिनू घे केक घे आ वयस मिल्लू ए तू ते खाता नाका चल केक खायचो केक खा तर झाले आमचे केक खाऊन आता वयता आम्ही घरा बाय मग बाय आणि बेबी कपडे दिला नाका नाका म्हणते तर बेबी कपडे दिला पळय शॉपिंग करून रेडी करून दवल तिने आम्ही येता थँक्यू थँक्यू सो मच परवरी बी इले नंबर असा हांगासर न्ही एक धाकटो असो सांता क्लॉज येयला दाखयता तुमकां पळयात हाय हाय सांता चॉकलेट रे चॉकी काय चॉकी आय वॉन्ट चॉकी हसलो तो अबे मम्मी चॉकलेट घेऊन दिली अबे सांतानी सगळ्यांनी चॉकलेटी वाटताय पण थँक्यू सांता नाव नाव कितें अमायरा 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 सांता ब्राईट सामको पळय चल चल वाव बरें केला न्ही सगळें मोव आता हय राव राव बरें आवाज करता न्ही बेबी साऊंड हा असं हा द्या सो आता न्ही आमी हांगा येयला ताज जिवंता हे आहा पळय हॉटेल जस्ट फुडें एक भितर रोड वयता ना या दिसांनी बरें केक केला या खूप आवडले हा साऊंड बीन बेबीचे साऊंड बेबी जिजेचे म्हणजे रडपाचे साऊंड बीन बरें केला बरें सो तुम्ही सगळे येवची हा जस्ट ताज जिवंता आनी भितर रोड वयता थंयसरूच आहा ते ओके या तुम्ही पळया व्हॉट हा नियर स्वीट नेशन Sweet. एक हें आसा रेस्टॉरंट साडीक न्ही नियर स्वीट नेशन तुम्ही या हांगासर तुम्ही एन्जॉय करतले बेस्ट केला ग्रीन लेन सोसायटी ग्रीनलँड सोसायटी ओके नाईस बरें केला खूब बरें केला नाईसली सो ते थंय आसा ताज जिवंता आनी हांगा कितें फिशरमॅन वाफ ते भितर एक रोड वयता हो रोड पळय
हांगा आहा ते अशें एक लायटिंग केला ओके मुद्दाम तुमी येवन पळयात हांगासर. आतां आमी पावला माला दाखयता तुमकां हो टेम्पल. थंय वयर आसा टेम्पल आनी हांगासर न्ही एक बरेंशें हें केला क्रिप केला आनी हांगा पळय सांताक्लॉज. वय भितर कितें आहा? सो तो अंकल हांव पावलो भितर वचून पळय हांव पावलो कितें आसा खंय सांगना कितें आहा तें. आमी वयता भितर. पॅन्ट वयर करा. वा चला 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 पाय गट जरा पाय गट. येस पोरुरी पोरुरी सुरू ना लोकांनी पोग ना आम्ही पोगूत सारखे. वाव लास्टाक मागीर ताका पुलीस आहे. होय न्हू. आय नायस. फर्स्ट लोकांनी उदक हाय पळय एक खबर ना आमकां. फर्स्ट टाइम येवपा पावला फर्स्ट टाइम येयला. होय तो आमकां उमेद आहे उदी म्हणजे उमेद. आमकां खबर ना जंगलान भितर वच पडटा म्हूण गेले आमी. पोर्तुगीज टायमार खंय उदक नासतलें खंय सो हेंच उदक तेमी पिताले खंय. हय जर दिसता हिंगा. आनी थंय न्ही क्रॉस आहा दाखयता तुमकां. जर जर उदीक येता पळय हिंगा. आमच्यान उदक येता हें पळयात सायडींतल्यान न्ही उदक येता. जर जर न्ही तें. हांगासर न्ही क्रॉस आहा सो बरें दिसता पळय हांगच्यान थंय पर्यंत. कितें दिसता हिंगा पळय कितें आहा. कितें दिसता काय वयर एक हें आसा गेट आसा डोम टायप डोम टायप. आनी हांगच्यान दाखय तांकां पळय स्ट्रेट पळयात ओके कितें कितें आहा हांगा. हे जर आमचे मळ्यांतली ह्या उदकाचेर आमी लोक जेयतालो पयलो. हें उदक आमी पिताले तेन्ना नळ ना काय ना. हें उदक आनी थोड्यो बांयो आसल्यो. ओके. सो ही जर 1850 एज पर डेट 1855 डेट आहा. 1855? पुलीस आहा पळय तेजे डेट आहा 1855. ओ. सो आमी सगळें हें उदक पिताले मळ्याक. आतां लोकांकडे सगळ्याकडे नळ नळ जाले सारके. आनी आतां हें उदक आमी विसरून गेले. आय सर पण तरी पूण लोकांक दाखोवंक पळोवंक जाय. ना आमी इतले वर्सां आमकांच खबर ना पळय आतां. भुरग्यांक बीन दाखोवचें आसलें. हय शी. ते घेवचें कितें एंटीक. हांगासर. हय एंटीक. आमच्या भुरग्यांक खबर नासता कितें आहा तें आमच्या. आमी रावता बरें पण कोणाक खबर ना. खबर ना, सारकें कितें म्हणलें. आहा तें. सारकें पूण म्हणलें. हें पळोवचें लोकांक दिसचें. आय थँक्यू सो मच. थँक्यू आं. सो हांगासर न्ही तो म्हणटा इफ तुमकां येवंक जाय न्ही चवथी टायमार येवंक जाय खंय. हांगा न्ही देखावो आसता खंय उदका भितर. थँक्यू बाबा. पॅट्रीक न्ही थँक्यू आं. सो आतां आमी येयला हांगासर हें आंगण रेस्टॉरंट. हें आंगण रेस्टॉरंट फुडेंच न्ही एक हें पळय चॅपल आसा आनी हांगासर न्ही क्रीप केला हें पळयात. बरें केला पळय हें पळयात. सो हांगासर न्ही ओल्ड गोवा चर्च अशें दाखयला हें पळयात.
करा म्हटल्यार ब्लॉग एंड करया. सो ब्लॉग एंड करच्या पयलीं तुमकां काही सांगूंक जाय म्हाका. सो म्हाका न्ही एक म्हणजे हांवें न्ही पयलीं न्ही हें एक्चुली 3 किंग हो एक 3 किंग आनी हांवें हांगा दवरलेले आनी हो आसा जोसफ म्हणजे बेबी जिजसचो फादर. सो म्हाका न्ही हें खबर नासलेलें. सो हांवें दवरचे पयलीं न्ही खूब अशें सर्च केलें पण म्हाका न्ही कळकूच ना. सो हांवें हें दवरलेलें. ओके सो आतां काड म्हणजे पयर. सो पयर न्ही आमगेर निनोश्का आनी रोहीत येयल्ले क्रिसमस स्वीट दिवपाक. तेणें तें पयलें. सो तेणें न्ही तें काडून म्हाका सांगलें तेणें ते हांवें दवरलेले पळय पयलीं ते आसलेले किंग आनी जोसफ हा पळय तो तेणें काडून मागीर दवरले. आनी आयज म्हाका कमेंट केले सॅम्युअला म्हणून म्हणजे यूट्यूब फॅमिलीन कित्याक ते तुवें दवरला पळय ते किंग आसा आनी जे स्टीक घेवन रावला पळय तो जोसफ आसा. सो सॉरी म्हणटा हांव चुकलें म्हाका खबर नासलेलें ना. हय सॉरी म्हणटा शीत लागला पळय शीत शीत शीत. सो सॉरी हांव म्हाका इतलें खबर नासलेलें. सो आतां कळ्ळें म्हाका. सो निनोश्कान न्ही तें हें काडून हांगा दवरले आनी फादर जोसफ आपे हांगा दवरले. सो तुमकां परत एकदां हांव सॉरी म्हणटा आनी म्हाका कांयच खबर नासलेलें. सो नेक्स्ट आतां कळ्ळें म्हाका. सो नेक्स्ट टायम अशें मिस्टेक जावचें ना. ओके सो म्हाका न्ही आमी तिंगेर गेल्ली पळय तालिगांव क्रिसमस क्रीप पळोवपाक काजून वाडो. तेणे म्हाका बेबी कपडे दिला. दिले बॅग घे दाखयता तुमकां. न्ही कपडे दिला बेबी. सो हो एक बेबी गलाक हें पळय दिसता बेबी गलाक. हो एक अशें टॉप कशें आसा आनी हे पॅन्ट हे बेबी गलाक. आनी तेणें एक बेबी बॉयाकूय दिला. ताका खबर ना न्ही कितें जाता तें ताका लागून हे पळयात हे बेबी बॉयाक पळय. ओके आनी हे बेबी बॉयाक रितिकाक हे तेणें रितिकाक दिले. ओके थँक्यू आं बरें आहा गो. अरे तुका हाडला खबर आहा. ओके सो आनी कांय ना बारीक बारीक क्रीप बी तुमकां दाखयला हांवें. ओके जाता इतलें आनी कांय ना व्हडलेशें. आनी हें हांवें सॉरी म्हणटा तुमकां म्हाका खबर नासलेलें. सो आतां कळ्ळें म्हाका. ओके सो ब्लॉग एंड केलें न्ही हांगाच बसून एंड करता. एक्चुली जालें कितें टायम जालो 9:30 जाल्ली. येयली जेयली आनी मागीर आतां ब्लॉग एंड करता हांव. ओके तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हणा रे Bye. हो पळय Bye. I love you, friends. Please see your comments and subscribe to my channel. चला बाय.